ಭೋಜನ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಂಗಲ್ ರಣಪಕುಡಕ ಸ್ವಾಗತ. घरदुती मिळरी मस्त जनक इष्टदायना घरदुते पायस केलरी आमगेल घरान तो खतली नांती म्हणो मस्त जन बालमनशी सांगता असतती. आज हावे कोण दकोच नमने रे तुम्ही केल्लरी खंडित सगळ्यांके इष्ट जाता. इत्याक मिळरी हे घरदुते पायस म्हणो कोणाक कळना तसतलरी कसं नसंत तसं स्पेशल म्हणतात वे येती तुम्ही पळे येती. हे पायसो हुनहुना खाऊचे पशी फ्रिजान दवरनं थंड करून खाल्लरी हाजी रुची आनीके लायक असता. येते हे पायस कशी करचे म्हण पळवूया. हक्क दावकदलेल सामग्री म्हळरी साल काणो घीर काणो सपूर सिंदिलेले घरदुद्दी 1 कप, बी कळलेले खर्जूर 1 कप, कस्टर्ड 1 कप. कस्टर्ड कशी करचे म्हणून सगळ्यांके गोतसेल निमित्ती ते रेसिपी हांव शेअर करून घेणे. आता वैशाख दिवसांतो कस्टर्ड कोरन फ्रिजान दवरलरी दावकदलेल तेदना थोडे कस्टर्ड काणो ताका फ्रूट्स नट्स पुरा घाललरी टेस्टी दलेले कस्टर्ड खावी येता. हे कस्टर्ड दुधान करचे निमित्ती मस्त दिवस फ्रिजान दवरचे दायना 1 ना 2 दीस भितरी खाली करका. मिगे लगी केलेल कस्टर्ड असिले तशी दावन हंगा 1 कप कस्टर्ड घेतला हांवें. सोई 1 कप, गोड अर्ध कप पावता. इत्याक म्हळरी आमी खर्जूर घालचे निमित्ती मस्त गोड घालका म्हणना. तुम्ही मस्त गोड खाताल म्हण जाल्यारी तुमकां गोडशी प्रीती म्हण जाल्यारी चड गोड घालून घेवं येता. आनी येळा पिट्टी बी कळेल खर्जूरनी घरदुते फोडी कुकरांत घालून 2 विशील काढाती. कुकर विजल येवच भितरी सोय आनी येळा बी मिक्सीन तुलन वाटून घेयती. हंग हांव अळावणेक तांदूळ घालतना ಕೆಲವು ಜನ घरदुते पायसक 2-3 चमचे बरी तांदूळ वाटून घालतती म्हळ्यार तिंबोन वाटून घालतती. हांव हंगा तांदूळांनी घालतना खाली सोय आनी येळा बी मात्र लन वाटून घालतस. सिजलेले घरदुद्दे खर्जूरू आनी वाटिलेले सोय घालून मिक्स करून सम खतखत हडयती. ताजे नंतर गोड घालती. पूर्ति ಒಟ್ಟು ಮೆಣ್ಣು ಲಾಯ್ खतखतईल मगिरी म्हळ्यारी बंद करचे टाइमारी कस्टर्ड घालती. कस्टर्ड घालून लाय करून मिक्स कराती. कस्टर्ड मुक्काल भाग घालून घेयती आनी काल भाग गार्निशिंगाक दवरून घेयती. स्टव ऑफ केल मगिरी सान एक फण्णा दवलेंतो थोडे तूप घालून तूप होऊन दत्तरी काजू बी घालती. काजू बी चिक्की भत्त म्हणतना द्राक्षी घालून लायक करून भाजून ते गोडशे घालती. तुमका हुनहुना खावच्याक इष्ट असल्यारी हुनावरे खावी येता आनी थंड दत्तरी फ्रिजान दवरून चिल्ल करून खावी येता. थंड खावच्याक भारी रुची जाता. आता वैशाख दिवस जाल्यार निमित्ती साधारण 1 गंटे लगी 4 गंटे लगी कसने थंड खावका पिवका म्हण दिसता. तेदन हे पायसो भारी लायक जाता. चेडवांक दितना डेकोरेशन करका म्हण जाल्यारी एक बाउलांत घालून तजवेरी कस्टर्ड एक स्कूपशी घाली येता म्हळ्यार चमचेन तो गूर कट्टुकोन घाल्यारी डिझायनशी येता. तदनंतर तुमगेले इष्ट आशिल्ले नट्स घाली येता. काजू बी द्राक्षी कडेरी पंपकीन सीड्स सनफ्लावर सीड्स मेलन सीड्स अशी सुपर मार्केटान मेळटा ते पूर्ती घाली येता. हाजी निमित्ती टेस्टय चड जाता आनी हेल्थाकय चांग. आज हांवें करून दाखयल हे रेसिपी तुम्ही एक पंत ट्राय करती. कशें आशिल्लें म्हणून दयकून कमेंट्सान तिलसी येती. आम्ही आनी तुमकां अनेक व्हिडिओंत मेळटती. धन्यवाद.